principal of Government ITI Farmagudi, Fonda, Goa. On behalf of Directorate of Skill Development, Kaushalya Jagrukata, we have organized today to create a awareness about the different schemes available with the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship. So we will take this procession from Kranti Maidan to New Kadamba bus stand. मोटो कितें येतो तुमी आतां हें करता हें केल्यानंतर तुमकां कितें साध्य जावचें अशें तुमकां So we wanted to reach all the skill development skills to the people of Fonda Taluka. Our main intention to get the more admission. We wanted to train most of the youth under a skill development program and see that they will be employable and to reduce the unemployment. एडमिशन मेळपाक ह्या स्टुडंट्सांक कितें डिफिकल्टी आसूंक शकता? First of all, the rural or village area students, they are not aware of the skill development program available in the ITIs. With this, we are creating awareness. हे जे तुमचे स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सामके रुरल एरियान सुद्दां वयतले जाल्यार तुमी कितें करपाक जाय? So this is the first step we have taken now, and then we will see that such awareness program we will take it to the village areas also, and we will go to the Gram Sabha of Panchayat, and there also we will create awareness. जो आसा आनी जो ITI जो प्रोग्राम हाती घेतला तेजे पयलीं हांव सगळ्यां पयलीं तेंचें अभिनंदन करता, कारण जे अवेरनेस स्टार्ट करपा तेणें घेतलां ते एक बरो मॅसेज भुरग्यां खातीर की जे भुरगे जे एज्युकेशनाक म्हणजे जेंची शिक्षणाक म्हणजे की 8वी 9वी पर्यंत जे भुरगे शिकपाक कमी आसा, जे मॅथ्सान कमी पडटा, जे इंग्लिशीन कमी पडटा, जे संस्कृतीन कमी पडटा, जे मराठीन कमी पडटा, हे भुरगे फुडें वचपाक तेंचो खूब तो हे त्रासदायक आसा. गेले फावटी हांव डायरेक्टराक मेळ्ळो हेच्या ITIच्या, तेन्ना सांगलेलें कितें म्हणून की जी थियरी जो पार्ट आहा थियरी भुरग्यांक कडेन जमना, कारण म्हणून ते भुरगे 8वेक आनी 9वेक आनी SSCक फेल जाता. जर थियरी पार्ट काडलो आनी जर तेंगेलो जर ते कितें आपलो मोबायल रिपेयर आनी कितें हें आसा तें प्रेजेंटेशन तेंचें म्हणजे तांकां एक सर्टिफिकेट दिवपा जाय की दे आर टेक्निकली फीट, कारण थियरी बरोवपाक कळना कारणान ते ITI फेल जाता. ITI पास जावपाचें कारण कितें आसा की त्या भुरग्याक थियरी जमना, तो ITI भुरगो पास जावंक शकना. थियरी ही मेन, कारण जर ताका SSC पास जातलो 9वी पास जातलो जाल्यार तो हुशार आसपा जाय भुरगो, आनी तो हुशार आसल्या कारणान तो थियरी पास जावपाक शकता. पण जेन्ना त्या भुरग्या कडेन तें एज्युकेशन कंप्लीट करपाक जायना म्हणून तो ताका ITI म्हणून ताका एक TC म्हणजे टेक्निशियन म्हणून सर्टिफिकेट दिवन ताका फुडें व्हरपाक जायो, कारण TC म्हणटले नंतर तो खंय तरी आपलो तो पोटात काम करूंक शकता आनी ते सर्टिफिकेटचेर तो जोंगोंक शकता. तेन्ना म्हाजें गव्हर्मेंटा कडेन एक अपील आहा की तांकां ज्या भुरग्या कडेन थियरी बरोवपाक जायना तांकां TC म्हणून सर्टिफिकेट दिवन तांकां फुडलो तेंचो जिवन जें आसा तें खातीर तांकां दिवचें.